सप्लाय डिपार्टमेंट जे आसा पळय न्ही हे एग्रीकल्चराचे सिव्हिल सप्लाय न्हू स्मूथ फंक्शनिंग करता. फक्त गुडाव रिपेअर करपाचे तितके करता. एकूच उरला की तुमच्या घरा कडेन हाडून पावपाचो आता फुडलो टेंडर काडपाचो आहा. सोसायटीन तो मातसो उरला म्हणजे हाज्या फुडें तांदळाची पिशवी डायरेक्टली मोदीजीचो फोटो असलेली पिशवी डायरेक्टली प्रत्येकाच्या घरा कडेन येतली. सो ते तुम्ही सुद्धा रेशन कार्ड सोसायटीन येवपाचें ना सामकें. हा ग्रीन कार्ड उरला करून लायता. बट एक सांगता हांव ग्रीन कार्ड यूएसआ मेळटा मरे सोसायटीची पिशवी डायरेक्टली तुमच्या घरा कडेन हाडून दिवपाचो टेंडर काढला तो हय येतलो. पीएमचो सारको फोटो बिटो घालून येतली पिशवी डायरेक्टली प्रत्येकाच्या घरा कडेन पावपाची. ओके हे सिस्टम म्हणजे तूं विचार कर होम डिलिव्हरी सिस्टम आमचे सिव्हिल सप्लाय डिपार्टमेंट आता चालू करपाचें आसा. इतल्या बऱ्या पद्दतीन हे डिपार्टमेंट स्मूथ फंक्शनिंग करता. खरें म्हणजे तुम्ही ह्या डिपार्टमेंटाक फाटले फावटी आमकां अवॉर्ड मेळ्ळो कारण आमी 102% म्हणजे ते सगळे कोटा दिता पळय तो सोंपोवन आनीक एडिशनल कोटा लोकांक दिल्लो. इतके बरें काम ऑल इंडिया लेवलाचेर केल्लें. इट इज वन ऑफ द बेस्ट डिपार्टमेंट. हे खूब बऱ्या पद्दतीन काम करता.